कोळमुटे शेनवारा मध्यान राती चोरी जाली। दोग चोरांनी ब्रागांजा अपार्टमेंटांतल्या पयल्या मळ्यावेलो फ्लॅट फोडून 90,000 रुपया रोख आनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो। चोरांनी बिल्डिंगे फाटल्या वण्टी वयल्यान उडी मारून ब्रागांजा अपार्टमेंटांत प्रवेश केल्ल्याचें सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालें। पुलिशेन चोरांचो सोद वावर सुरू केला। माड्डोळच्या कुंकळे वाठारांत जावपी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। तशेंच ह्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांत गुंतवणूक करप्यांक पंचायत मंडळा कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे नात अशें स्पश्टीकरण वेलिंग प्रियोळ कुंकळेच्यो सरपंच हर्षा गावडे हांणी दिलें। माड्डोळ कुंकळेच्या लोकांनी आयतारा केळबाई देवीच्या मंडपात एकठांय येवन मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध केलो। हो प्रकल्प आमी जावपाक दिवचे नात म्हणून थळावे उलयले। पंचायत ह्या प्रकल्पाक विरोध करता। ह्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांत गुंतवणूक करप्यांक पंचायती कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे ना अशें वेलिंग प्रियोळ कुंकळेच्यो सरपंच हर्षा गावडेन स्पश्ट केला। बेताळबाटीच्या थळाव्यांनी वाठारांत येवपी नव्या बांदकाम प्रकल्पाक खर विरोध केलो। बेताळबाटी वाठारांत आदींच उदक, वीज, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या उप्रासल्या। ह्यो समस्या पयलीं सुटाव्यो जावपाक जाय। देखून ह्याच फाटभुंयेर थळाव्यांनी ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पा आड विरोध करीत थाराव मंजूर केलो। बेताळबाटी वाठारांत उप्राशिल्ल्या वीज, उदक, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या बेगीनच्या बेगीन सुटाव्यो करात अशी मागणी करपी सूर थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरलो। तशेंच बेताळबाटी वाठारांत कसलोच बांदकाम प्रकल्प आमकां नाका हाचेर सगळे थळावे ठाम रावले। बांदकाम प्रकल्पाच्या विरोधात सगळ्यांनी एकमतान थाराव मंजूर करून घेतलो। राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते बाबा सिद्दीकी हांची शेनवारा राती फार मारून हत्या केली। हे घडणुकेक लागून मुंबईच्या राजकीय पावण्यार खवदळ पडला। या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या। बाबा सिद्दीकी आपलो चलो झिशान सिद्दीकीच्या वांद्रे वाठारांतल्या कार्यालयात गेल्ले। ह्या वेळार तांचेर फारपेट जाल्लो। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना तांकां वाटेरूच मरण आयिल्लें। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या। क्रायम ब्रांच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। भारतान तिसरे T20 मॅचीत बांगलादेशाक 133 धांवड्यांनी हारयले। टॉस जिखून पयली बॅटिंग केल्ल्या भारतान 6 विकेटी वगडावन 297 धांवड्यो केल्ल्यो। बांगलादेशा आड 297 धांवड्यांचो दोंगर उबारतनाच भारतान कितलेशेच नवे विक्रम आपल्या नांवार केले। हैदराबाद खेळिल्ल्या तिसऱ्या T20 मॅचीत भारताची सुवात सामान्य आशिल्ली। तिसरे ओव्हरीत अभिषेक शर्माच्या रुपान भारताक पयलो धक्को बशिल्लो, पूण ते उपरांत ओपनर संजू सॅमसन आनी कॅप्टन सूर्यकुमार यादव हांणी बांगलादेशी बॉलरांक बरेच धुयत कितलेशेच विक्रम केले।
बोंडबाग बेतोडा वाठारांत गव्या रेड्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या मंगल शांताराम गावडे ह्या बायलेक गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा वेळार मरण आयलें। शेनवारा मंगल गावडे हिच्याच घरा लागसार गव्यान तिचेर हल्लो केल्लो। देखून रान खात्यान बेगोबेग ह्या गव्या रेड्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी केल्या। आयतारा मडगावच्या पंचारत्न इमारतीतल्या दोतोर आनंद खेडचे हांच्या फ्लॅटान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो। उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना, मात थोडेशें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। गोंयांत आयतार आनी सोमारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। वादळा वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। आयतारा सकाळी 9:30 सुमाराक दिल्ली बवाना एका कारखान्याक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक हे विशीं म्हायती दिल्या उपरांत ते बेगोबेग घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो। सुमार 100 उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना। वाहतूक खात्यान 14 ते 20 ऑक्टोबरा मजगती रस्तो सुरक्षा सप्तक आयोजित केला। हो सप्तक आयोजित करतना वाहतूक खात्यान पंचायत आनी नगरपालिकांकूय ग्राउंड लेवलाचेर कामाक लायल्या। पंचायत आनी नगरपालिकांनी तांच्या वाठारांत रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय करपाचें आवाहन वाहतूक खात्यान केलां।
गोमंतक भंडारी समाजाच्या विद्यमान समितीन समाजाच्या घटनेत केल्ले काय बदल सामके आहेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात। भंडारी समाजाचेच एका दुसरे गटाचो आरोप, फकत आरोपूच न्ही जाल्यार हे गटाचो जिल्लो रजिस्ट्रारा कडेन हे दुरुस्त्यांक आवाहन। नेमक्यो गोमंतक भंडारी समाजान आपल्या घटनेत अश्यो कितें दुरुस्त्यो केल्यात आनी तांकां भंडारी समाजाचेच दुसरे एका गटाची कित्याक हरकत आसा। गोंयचो सगळ्यांत व्हड समाज म्हळ्यार भंडारी समाज, मात हे समाजाचे संघटनेत फाटले कितलेशेच दीस जाले की जिलां जायत आसात। विद्यमान अध्यक्ष अशोक नायक, उपाध्यक्ष देवानंद नायक, खजिनदार जोगुसो नायक आणि सचिव फोकरू पणजीकारा आड भंडारी समाजातले एक प्रबळ गट आक्रमक जाला। सोशल मीडियाचेर कदंबा कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यांचेर फोग काडपी एका इंस्टाग्राम युजरा आड वास्कोच्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेन कागाळ केल्ली। हे कागाळे उपरांत आता त्या इंस्टाग्राम युजरान आनीक एक पोस्ट बरोवन कदंबा कर्मचाऱ्यांची माफी मागल्या। गोंयांत हालींसाराक हे प्रकार खूब वाडपाक लागल्यात। असोच एक प्रकार कदंबा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतींतूय घडिल्लो। कदंबाच्या बाबतींत सोशल मीडियाचेर केल्ल्या पोस्टा सकयल जायत्या जाणांनी कमेंट केल्ले। हातूंत एका इंस्टाग्राम युजरान कमेंट करतना कदंबा कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यांचेर फोग काडिल्लो खंय। गोंयच्या हिता खातीर रस्त्यार देविल्ल्या सर्वसामान्य लोकांक सरकार कित्याक सतायता असो प्रश्न प्रतिमा कुतिनोन उप्रासलो। सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ल्या कांय मेजक्याच लोकांच्या विरोधात पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्यात अशें प्रतिमाचें म्हणणें। ह्यो केशी फाटीं घेवच्यो अशी मागणी प्रतिमान केल्या। ऑनलायन फ्रॉड करून पयशे लुटपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात अशीच एक घडणूक घडल्या। गोंय सायबर पुलिसांनी वेस्ट बेंगालाच्या एकल्याक अटक केल्या। ताणें दाबोळेच्या एका थळाव्यांकडल्यान पयशे लुटल्या। खाऱ्या उदकाक लागून फाटल्या सुमार 4 वर्सांच्यान पडीक पडिल्ली मयेच्या भावकय वाठारांतलीं शेतां आतां कसोवपाक मेळटलीं। भावकयच्या शेती कुशीकच्या बांदा सयत मानशेची दुरुस्ती करतले। शेनवारा दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो।
इराणाक इस्रायलाच्या हल्ल्याची चिंता सतायता. ताकाच लागून इराणान अमेरिके सयत ताच्या इश्ट राष्ट्रांक धमकी दिल्या. तेहरानाच्या विरोधात हवाई हल्लो करप्यांक तुमच्या हवाई क्षेत्राचो वापर करपाक दिलो जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी धमकी इराणान दिल्या. दर एक पंचायत आणि कोमनीदाद सारख्या संस्थांनी फुडाकार घेतलो जाल्यार हेडक्या गोरवांची समस्या पयस जावपाक मजत जातली अशें मत पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी उक्तायलां. गोशाळांक मजत दिवपा खातीर सरकार खासा अर्थीक तजवीज करता, मात तरी लेगीत लोकांचो सहभाग गरजेचो आसा अशेंय तांणी सांगलें. कदम महामंडळ फाटली 43 वर्सां सावन दसऱ्याच्या दिसा 10:70 हांगा कदम बस फुलांनी तशेंच लायटींनी सजोवन धाडटा. मात ह्या वर्सा सादी फुलां वापरून सजयल्ली बस पळोवन धावेच्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. 1980 ह्या वर्सा जेन्ना गोंयांत पयली कदंबा सुरू जाल्ली तेन्ना पयल्या कदंबा नंबराचो मान धावे गांवाक मेळिल्लो. एका नंबराची बस धावे आगशी ह्या मार्गान धांवताली. देखून दर वर्सा दसऱ्याच्या दिसा ह्या गांवांतले लोक कदंबा बशीची पुजा करतात. शिकून सवरून सगळेच जाण सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान लागतात अशें ना. कांय जाण आपल्या शिक्षणाचो फायदो स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर करतात. अशेंच व्यक्तिमत्व म्हळ्यार खोडये सत्तरीचो कृष्णप्रसाद गाडगीळ. हो सत्तरी मालांतले खोडये गांवचो शेतकार कृष्णप्रसाद गाडगीळ. कृष्णप्रसाद BSc इन एग्रीकल्चर पदवीधर. एग्रीकल्चर पदवीधर कृष्णप्रसाद गाडगिळान नोकरे फाटल्यान ना धांवता शेतांत देंवपाचें थारायलें. आपल्या परंपरागत मलाकीचे जमनीत ताणें ऊस, केळी, माडयो, मिरयां, आंबे आनी हेर पिकावळीची यशस्वी लागवड केली. बँड वादना सयत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दसरा संचलन आयतारा दिवचले उमेदीन जाले. RSSच्या गणबेशांत आमदार प्रेमेंद्र शेट ह्या संचलनात वांटेकार जाल्ले. बोड्डेच्या कोराटी मैदानाचेर संघाची प्रार्थना आनी ध्वजवंदन जालें. उपरांत बँड वादना सयत ह्या संचलनाक सुरवात जाली. बोड्डे वडा कडल्यान भायली पेट मार्गान शारांत भोंवले उपरांत हिराबाई जाटये सभाघरा कडेन संचलनाची सांगाताय जाली. संचलनात वांटेकार जाल्ल्या स्वयंसेवकांचेर वाटेत सवायशिणींनी पुष्पवृष्टी केली.
हालीसराक अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। सांतिनेज विमानतळ जंक्शना कडेन ट्रॅफिक सिग्नल नाशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। सिग्नल नाशिल्ल्यान वळण घेता आसतना फाटल्या मनशाक अंदाज येना आनी अपघात घडटा। देखून बेगोबेग ट्रॅफिक सिग्नल बसोवचे अशी मागणी जावपाक लागल्या। वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून सांखळे नो एंट्रीचेर आतां सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले। नो एंट्रींतल्यान गाडी काडटल्यांक आतां तालाव भरचो पडटलो आनी हो दंड 500 ते 1000 रुपयाचो आसतलो अशें कळटा। वाळपय ते झरमे रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। रस्त्यार खड्डे काय खड्ड्यांत रस्ते हे कळपाक मार्ग ना। ह्या रस्त्यार जायते कडेन खड्डे पडिल्ल्यान वाहन चालकांक तशेंच येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जाता। तशेंच अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या। देखून हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त केलो ना जाल्यार वाळपय रस्तो विभागाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। दिवचलच्या गांवकारवाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानाच्या दसऱ्याक दबाजान सुरवात जाल्या। येता त्या बुधवाराक कौल जातकीच 5 दीस चलपी ह्या दसऱ्याची सांगाताय जातली। गांवकारवाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानाचो दसरो परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयलो। शेनवारा सांजे श्री रवळनाथ आनी श्री भूतनाथ देवाच्या तरंगांची पुजा जाली। उपरांत तरंगोत्सव, सोने लुटप, सिमोल्लंघन आनी हेर पारंपरीक विधी जाल्यो। राती तरंगाचे श्री शांतादुर्गेच्या देवळात आगमन जाले। भाविकांक बुधवार मेरेन ह्या तरंगाचे दर्शन घेवपाक मेळटले। बुधवाराक कौल जावन दसऱ्याची सांगाता जातली। सावयवेरेच्या कावंगाळ वाठारांत रावपी विष्णुदास नायक गेली कितलीशीच वर्सां माडाच्या हिरापासून पारंपरीक सारणी तयार करता। नोकरी करता तरी लेगीत ताणें माडाच्या हिरांपासून सारणीत करपाचो हो पारंपरीक वेवसाय सुरूच दवरला। फोंड्या सावयवेरेच्या कावंगाळ वाड्यावयलो विष्णुदास नायक कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें। देखून ह्या कामांत तो आतां एक्सपर्ट जाला।